बट एक मनीस इतली लिमीट क्रॉस करताना की आमकां हे उलोवचें पडटा। तुवें आनी संजयान म्हाजें जेवण इतलें पेड्यार केलें हे सुद्दां हिनी उलयल्लें आसा, बट हांवें एकदांय व्हिडिओन सांगूंक ना। 10 जाणां जे कॉल करतात आनी बाकीच्या ब्लॉगरांचे कंपॅरिजन करतात, हां तो ब्लॉगर न्हय असो ना, तो ब्लॉगर हे दाखयता ना। यू थिंक दॅट यू आर सेलिब्रिटी, जेंकां ऑर्डर रिसीव सुद्दां जाता, बट ती पेमेंट करतना आयज करता पेमेंट, फाल्यां करता पेमेंट, परवा करता, एक 10-15 दीस जाले तरी पेमेंट म्हाका करिना। बट जर आमी कॉल रिसीव करिना और मेसेज रिप्लाय दिना म्हणून कितें आमी ब्लॉगर जे आसा ते वायट आसता दाखयना, कळ्ळें? तिजें म्हणणें अशें आहा की तुमी तर तुमकां सेलिब्रिटी समजतात, आमी तुमकां सबस्क्रायब करता, ते ब्लॉगर आसा, बाकीच्या ब्लॉगरांकूय तिणी इनवॉल्व केल्ले आसा। म्हाका हें अजिबात आवडना, कोणा कडेन स्वताचेच पयशे मागपाक न्हय, म्हाका हें लायक ना। सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय, आमी बीन बरी आसा। सो थंबनेला वरसून तर तुमकां कळत आसतलें की आयचो व्हिडिओ कित्या रिलेटेड आसा, तरी बट हांव सांगता। सो आयचो व्हिडिओ जो आसा तो स्पेशली मसाले रिलेटेड आसा, कारण खूप जाणां वेट करताली आणि त्याच बरोबर म्हटलें चला व्हिडिओ करूया आणि तुमचे बरोबर थोडे गोष्टी शेअर करूया जे क्वेरी आसा ते। सो सगळ्यात पयलीं तुमकां हेच सांगता की जेका मसाले रिलेटेड व्हिडिओ पळोवपाक इंटरेस्ट ना तो हो व्हिडिओ स्किप करू शकता, कारण म्हाका तुमकां बोर करपाचें ना। कारण थोडी जाणां न्हय खूब वेट करताली मसाले रिलेटेड केन्ना व्हिडिओ येतलो, कारण काल हांव लायव्ह येयल्लें आणि त्याच बरोबर थोडेशे हेड सुद्धा डिस्कशन जाले आमचे मसाले रिलेटेड। सो म्हटलें चल एका व्हिडिओन सगळे गोष्टी क्लियर केल्ले बरें, तेका लागून पयलींच सांगता हो मसाले रिलेटेड व्हिडिओ आसा। सो जे काही इंटरेस्ट ना पळोवपाक तेणी हो व्हिडिओ स्किप करू शकता। बट हां, एक कमेंट सुद्धा आसा जो हांव एंडाक म्हणटात तशें डिस्कस करतले ते कमेंटा रिलेटेड, कारण थोडोसो कमेंट जो आसा न्हय तो विचित्र आसा। सो ते गोष्टी हांव तुमचे बरोबर एंडाक अशें शेअर करतले। सगळ्यात पयलीं आमी पॉझिटिव्ह या आणि त्याच बरोबर ह्या व्हिडिओन हांव म्हाजो एक्सपिरियन्स सुद्धा तुमचे बरोबर शेअर करतले, जो अजून पर्यंत आमी मसालो सेल केला, थोडो फारसो म्हाज्या बिझनेस रिलेटेड जो एक्सपिरियन्स म्हाका येयला न्हय तो तुमचे बरोबर हांव शेअर करतले। सो थोडेशे पॉयंट हांवें न्हय 6-7 पॉयंट जे आसा ते हांगसर काडून घेतलेले आसा हे पळय। सो एक पॉयंट करून न्हय तुमचे बरोबर उलोवपाक स्टार्ट करतले, नाल्यार कितें जाता ना कन्फ्युजन जाता आणि खंयचो टॉपिक मागीर खंयूय वयता, तेका लागून म्हटलें हे करूया। आणि थोडी जाणां म्हाका व्हॉट्सएप सुद्धा करता की सुप्रिया केन्ना स्टॉक येतलो, आणि चडशे जाणांनी मसालो न्हय बुकींग करून दवरलेलो आसा। हे सगळे जे अपडेट आसा न्हय ते हांव व्हॉट्सएपाचेर घालता। थोड्या जाणांक खबर आसतलें मसालो रिलेटेड जे आसता ते चडशे व्हॉट्सएप तेजेरूच म्हाजो अपडेट जो मेळटा सगळो। सो तेका लागून हो स्पेशली व्हिडिओ आसा। सो एक करून आता टॉपिक जो आसा तो क्लियर करपाक स्टार्ट करता। सो क्वेनी ब्लॉग बीन असो ना हा, बट फकत म्हाजो एक्सपिरियन्स हांव शेअर करतले तुमचे बरोबर बिझनेसाचो, आणि त्याच बरोबर जो अजून पर्यंत म्हाका एक्सपिरियन्स येयला तो तुमचे बरोबर शेअर करतले, आणि प्लस थोडेशे क्वेरी ते क्लियर करतले। सो सगळ्यात पयलीं क्वेरी घेता। सो फर्स्ट जो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार थोडी जाणां न्यू व्ह्युअर्स आसा ते म्हाका विचारता, कारण हालींच थोड्यांनी सबस्क्रायब केला आसतलें म्हाज्या चॅनलाक। सो तांकां हालींच म्हाजे व्हिडिओ मेळ्ळे आसतले मसाले रिलेटेड। सो ती म्हाका विचारतात थोडी जाणां की तूं कसलो कसलो मसालो सेल करता काय म्हणून। तर एक्चुअली हांव म्हटल्यार 3 टायपचो मसालो सेल करता। एक आसा गरम मसालो, सेकंड करी मसालो म्हटल्यार फिश करी मसालो, आणि थर्ड वन जो आसा तो रेड चिली पावडर। अशे 3 मसाले हांव सेल करता, प्लस एक न्हय मल्टीग्रेन आटा सुद्धा हांव सेल करता। हे 4 गोष्टी सेल करता हांव प्रॉपर म्हणटा तशें। पावसाच्या दिसांनी मल्टीग्रेन आटा जो आसा न्हय ते सेल करिनासले, कारण ते गोष्टी सुकोवपाक बीन पॉसिबल जायनासले। ओके, सो हे तुमकां कळ्ळें आसतलें। फर्स्ट पॉयंट तुमचो क्लियर जालो आसतलो कसले कसले मसाले हांव सेल करता ते। तेज्या उपरांत सेकंड पॉयंट जो आसा तो म्हटल्यार स्टॉक केन्ना येतलो। सो स्टॉक जो आसा न्हय तो हांवूय वेट करता केन्ना स्टॉक घेवन येतले, आणि तुमचे बरोबर व्हिडिओ करून शेअर करतले की मसालो येयल्लो आसा स्टॉकान। तर एक्चुअली जेन्ना आमी रेंटाक रावताली तेन्नाच हांवें सगळो जो स्टॉक आसा तो क्लियर केल्लो, कारण म्हज्या मायंडान तशेंच आसलें जितलो बी स्टॉक आसा तो हांव थंयच्या थंयच क्लियर करतले, आणि घरा कडेन येवन मागीर न्यू स्टॉक जो आसा तो हांव परत करतले, म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडेन परत आसलो तसो न्यू स्टॉक घेवन येतले।
तीनूय मसाले म्हणटात तशे. ओके, सो स्टॉक येवपाचो आसा. तुम्ही म्हाका व्हॉट्सएपार न्हय कनेक्ट रावा, सो तुमकां कळटलें. थंय हांव अपडेट घालता, प्लस व्हिडिओन सुद्धा अपडेट घालतले. ओके, तेजे मागीर म्हणटात तशें थर्ड जो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार करी मसालो. करी मसालो न्हय खूब जाणां डिमांड आसा, खूब जाणां म्हाका विचारतात. प्लस करी मसाल्याचो बुकींग स्टार्ट जाल्लो आसा, ते बी तुमकां सांगता. करी मसालो जो आसा न्हय तेजे हांव एडवान्स बुकींग घेता. सद्या बुकींग स्टार्ट आसा. जर कोणाक म्हणटात तशें करी मसालो जाय जाल्यार तुमी म्हाका बुकींग करूं शकता. सो तेच्या भायर म्हणटात तशें क्वॉर्टरा पासून स्टार्ट जाता. क्वॉर्टर, हाफ केजी, 1 केजी, तेच्या मागीर तुम्ही कितलोय घेऊ शकता. सो स्टार्टिंग क्वॉर्टरा पासून स्टार्ट जाता आमचो मसालो. सो कळ्ळें आसतलें. सो सगळे मसाले सद्या बुकींग चालू आसा. जर कोणाक बुकींग करपाक जाय जाल्यार हांगसर स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. सो तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करा आणि एडवान्स बुकींग करून दवरा. सो हांव स्टॉक हाडटना अशें हाडटलें की सपोज इतली बुकींग आसा, एक 10 किलाची बुकींग आसा जाल्यार 10 किलोच मसालो हांव परत म्हटल्यार करतलें. तेच्या मागीर परत बुकींग स्टार्ट करतले. परत जितलो म्हटल्यार बुकींग येयली तशें हांव परत मसालो करतलें. हांव मसालो हो करून दवरिना. जितली जितली बुकींग आसता तितली तितली फ्रेश मसालो करता. सो हे तुमकां क्लियर जालें आसतलें. तेच्या मागीर हांव थोड्यांचे हे बीन क्वेरी आसता की आतां मसालो तर आमी बूक करता, बट तूं धाडटले कशें? आमी मडगांवां रावता, आमी हांगसर रावता, आमी हे करता. सो हांव म्हणटात तशें 2 टायपान म्हणटा तशें मसालो घालता. एक आसा तो पोस्ट, स्पीड पोस्ट करता. सेकंड आसा तो म्हटल्यार कुरियर. सो आता 2 ऑप्शन आसा आमच्या कडेन. आमी पोस्ट सुद्धा करू शकता. पोस्ट जर केलें न्हय जाल्यार 2-3 दिसांनी ऑर्डरी तुमकां रिसीव जाता. तेच्या मागीर कुरियर जर करीत न्हय जाल्यार एक 6-7 दिसांनी तुमकां रिसीव जाता. बट दोनूय ऑप्शनां तुमकां एक्सप्लेन करता. पोस्ट जर केलें न्हय जाल्यार एकदम प्रॉपर बरे तरेन ऑर्डर पावता. सो म्हाका ते रिस्की दिसना. स्पीड पोस्टान हांवें खुबश्यो ऑर्डरी आतां पर्यंत पोस्ट केल्ले आसा. सो म्हाका ते रिस्की अजिबात दिसोंक ना. एक्चुअली पयलीं आमी न्हय कुरियर करतालीं. सो कुरियर म्हटल्यार आमच्या हांगसर येवन पिकअप करताले आमची पार्सलां आनी थंयच्यान आमी ते पोस्ट करताले. बट एक असो इन्सिडंट जालो की म्हाजे एक ऑर्डर आसली, म्हाजी 6-7 किलाची ऑर्डर आसली आणि बरे तरेन गरम मसालो आसलो. गरम मसालो, करी मसालो हे गोष्टी आसले भितर आणि बरे तरेन आमी पार्सल ते पॅक करून कुरियर सर्वीस जो आसा तेच्या कडेन दिल्ले. बट एक इन्सिडंट असो जालो की आमचे 1 केजीचे पार्सल कोणी तरी काडले. व्हडले जे पार्सल आसले तेतूंतले एक पार्सल कोणी तरी काडले. सो आमकां ते अजिबात कळोंक ना. बट जेन्ना कस्टमरा कडेन ती ऑर्डर पावली तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें जाल्लें आसा म्हणून. सो म्हाका तेका लागून ते कुरियर बीन करप रिस्की दिसता. बट पोस्ट म्हणटा तशें सेफ दिसता. सो 2 ऑप्शन आसा. आमी चडशे पोस्ट करता. खंयूय असो, गुजरात असो या खंयूय हैदराबाद बीन सगळे आमी म्हणटा तशें पोस्टूच केल्ले आसा. ओके, सो हे तुमकां क्लियर जालें आसतलें. तेच्या मागीर थोड्यांक होम डिलिव्हरी जाय. सो होम डिलिव्हरी सद्या हांवें बंद केल्ली आसा. म्हाका ते गोष्टी पॉसिबल जायना. एक तर म्हाका लागून संजूक ऑफ मारची पडटा. जर आमकां मडगांवां ऑर्डर आसा जाल्यार आमकां स्पेशली टायम काडून मडगांवां येवचें पडटा. आनी जर एक 10-15 ऑर्डरी आसा जाल्यार आमी ते येवन दिवं शकता. बट होम डिलिव्हरीन प्रॉब्लम असो जाता की आमी दोगांच वयता. तेच्या भायर आमकां पेडण्यासून मडगांवां ट्रॅवल करपाक जाय. सो जीव इतलो जॅम जाता ना, कारण डिस्टन्स भरपूर आसता. लायक म्हणटा तशें एक जर 1-1 किलोमिटर 2-2 किलोमिटराक अशें बी डिस्टन्स आसता. सो ऑर्डरी दिवपाक खूब टायम वयता. इतलो टायम वयता ना. सो लोकेशन सर्च करता, मागीर खंय वचपाक जाय, कितें वचपाक जाय, हे गोष्टी तेका लागून जावं शकना. आनी तेच बरोबर संजय सुद्दां ऑफिसान म्हटल्यार कामाक वयता. सो तेज्या ऑफिसान भरपूरशें काम आसता. म्हाका लागून ते मागीर हे जाता, ऑफ घेवचें पडटा. सो ते गोष्टी पॉसिबल ना. आनी स्पेशली होम डिलिव्हरी करपाक जर एकूच सिंगल पार्सल आसा, ते बीन म्हाका कोणी विचारलेले की एक सिंगल पार्सल तूं दिवपाक मडगांव येवं शकता काय म्हणून. तर ना, आमकां ते पॉसिबल जायना. कारण खूब बजेटाकूय हे जाता. एक दर 1/4 केजीचे पार्सल आसा जाल्यार ते स्पेशली हांव मडगांव येवन दिवपाक तर शकना न्हय. इवन पेंजीम सुद्दां गोष्टी पॉसिबल जायना. एका पार्सला खातीर स्पेशली येवपाक जायना ते. तेका लागून
स्पीड पोस्ट जे आसा ते खूपच ऑप्शन बरे आसा. ओके, तेज्या मागीर पेमेंट. आता मेन टॉपिकार येता पेमेंट इश्यू, जो माझो एक्सपिरियन्स सांगता हांव तुमकां. अजून पर्यंत हांवें म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगूंक नासलो. आयज ह्या व्हिडिओन हांव तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता म्हाजो. सो अजून पर्यंत म्हाका एक्सपिरियन्स खूब बरो येयला, खूब रिव्यू बरे येयल्या. जेनी बी एक धर, जेनी बी म्हटल्यार हाफ लायक क्वॉर्टर केजी जर कोणी घेतला जाल्यार त्या मनशान 1 kg रिटर्नान ऑर्डर केल्लो आसा. अशा तरेन आमकां रिव्यू येयल्लो आसा. रिस्पॉन्स तुमचो खूब बरो येता. आनी तेच बरोबर चुकोवन अशी मनशां आसता जी पेमेंटाक प्रॉब्लम करता. म्हटल्यार कशें आसा, हांव न्हय विश्वासान म्हणटात, जितली आतां मसालो घेता तांकां खबर आसतलें की हांव ऑर्डर कशी दिता आनी कशे तरेन पेमेंट घेता. एडवान्स पेमेंट जो आसा न्हय तो हांव कोणाच कडसून घेयना. ही म्हाजी फॉल्ट, हांव खरें सांगता. ही एक्सेप्ट करता, ही म्हाजी मिस्टेक आसा. तो मागीर 5 किलो मसालो आसो, तो 7 किलो मसालो आसो, तो 10 किलो मसालो आसो, हांव एडवान्स पेमेंट घेयना. कारण हो म्हजो एक विश्वास आसा. हांव कस्टमराचेर विश्वास करता. कारण सद्या न्हय तो इश्यू चालू आसा. एक कस्टमर असो आसा की हांव तेजे कडेन पेमेंट सांगता, ताका रिक्वेस्ट करता म्हाका पेमेंट करता कारण तो इश्यू चालू आसा सद्या. सो ताका लागून सांगता. सो हांव न्हय डायरेक्टली ऑर्डर जी आसा ती पोस्ट करता, पेमेंट पयली एडवान्स घेयना. सो रेअर अशे गोष्टी जाता की हांव कोणाक सांगता हाफ पेमेंट करता मातशें घालना, कारण म्हाका सगळ्या गोष्टी हाडपाकूय जायना. ताका लागून हांव हाफ पेमेंट बी मागता. नाल्यार हांव न्हय कोणाकच अशें सांगना की तुमी एडवान्स पेमेंट करा मागीरूच हांव ऑर्डर पोस्ट करता. अशें तर केन्ना आजून पर्यंत सांगूंक ना. जितले बी म्हाजे व्ह्युअर्स पळयता आसतले आनी तेंच्यांनी ऑर्डर केला आसतलें तांकां खबर आसतलें की हांव कशे तरेन ऑर्डर पोस्ट करता. हांव न्हय म्हाजे ओन चार्जीस लावन म्हटल्यार ओन चार्जीस हांव पे करता आनी तेज्या मागीर ऑर्डर जी आसा ती पोस्ट करता. आनी जेन्ना कस्टमरा कडेन ती ऑर्डर पावता तेन्ना हांव तेंचो पेमेंट घेता. एक्चुअली हेतून रिस्क आसा, कारण 5 किलो मसालो जर हांवें पोस्ट केलो आनी त्या मनशान म्हाका पेमेंट करूंकूच ना जाल्यार व्हडलो हे जावं शकता, प्रॉब्लम जावं शकता. तरी बट ते रिस्क हांव घेता. हेतूंतले न्हय म्हटल्यार थोडी एक 2% अशी मनशां आसा जी मसालो रिसीव जालो तरी म्हाका कांय अपडेट दिना. हांव विचारता, प्रत्येक कस्टमराक विचारता, तुका ऑर्डर रिसीव जाली, बऱ्या तरेन ऑर्डर रिसीव जाली न्हय, खंय डॅमेज तर ना न्हय, हें हांव कस्टमराक विचारता. बट 1-2% अशी मनशां आसता जेंकां ऑर्डर रिसीव सुद्दां जाता, बट ती पेमेंट करतना आयज करता पेमेंट, फाल्यां करता पेमेंट, परवा करता, एक 10-15 दीस जाले तरी पेमेंट म्हाका करिना. सो आतां हांव पेमेंट प्रोसेस जो आसा न्हय तो चेंज करतलें, कारण हो एक्सपिरियन्स म्हाका येयल्लो आसा. अजून व्हिडिओन हांवें सांगूंक नासलें. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल न्हय म्हाका अशा तरेन पेमेंट मागपाक अजिबात लागना, कारण आतां सुद्दां तो इन्सिडंट जाला म्हाजे बरोबर. एक ऑर्डर हांवें हालींच्या दिसांनी पोस्ट केल्या, बट तो मनीस म्हाका पेमेंट करपाक लागून आयज करता, फाल्यां करता, आयज हो प्रॉब्लम जालो, फाल्यां तो प्रॉब्लम जालो, अशें करून न्हय ऑलमोस्ट 8 दीस जाले तो मनीस म्हाका अवॉइड करता. आनी तेच्या भायर म्हाज्या वॉट्सॅपार मॅसेजी सुद्दां तो मनीस पळयना. सो अशे इन्सिडंट जातात. बट 1-2% बाकीचे जितले बी कस्टमर आसात जाणा ते इतले बरे आसा की थोडे कस्टमर न्हय ऑर्डर रिसीव जावच्या पयलींच म्हाका पेमेंट करतात. हांवें स्लीप धाडली की ही पळय तुमची ऑर्डर पोस्ट केल्या, हांवें सगळें हांव धाडटा, म्हटल्यार ऑर्डरीचो फोटो धाडटा, मागीर ऑर्डर पोस्ट केलो उपरांत स्लीप मेळटा आमकां ती सुद्दां धाडटा. तेज्या उपरांत थोडी जाणां पयलींच पेमेंट करता. हो एक्चुअली विश्वास आसता, बट हो थोडो फारसो एक्सपिरियन्स म्हाका गावल्लो आसा की थोडी जाणां पेमेंट करतना मागीर प्रॉब्लम करता. सो म्हाका ना एक्चुअली हो रिस्क घेवपाचो ना. सो हांव आतां पेमेंट प्रोसेस जो आसा ते चेंज करतलें, कॅश ऑन डिलिव्हरी करतलें. पयलींच कोणाक ऑर्डर पोस्ट करून मागीर पेमेंट घेवपाक रावपाचें ना हांव. सो नाल्यार अशें करतलें, हाफ पेमेंट तुमी पयलीं करपाचो आनी तेज्या मागीर ऑर्डर तुमकां रिसीव जाली काय फूल पेमेंट करपाचो. आनी इवन जो कस्टमर आतां म्हाका अशें करता पळय ते कस्टमराक हांवें इतलेंच सांगलें, म्हाका हाफ पेमेंट तरी कर, फूल पेमेंट करूं नाका, हाफ पेमेंट कर, कारण म्हाका गरज आसा. कारण जेन्ना आमी ऑर्डर पोस्ट करता तेन्ना आमकां चार्जीस सुद्दां स्वता पयलीं पे करचे पडटा.
जर व्हडली ऑर्डर आसत जाल्यार 400 रुपया 500 रुपया अशें सुद्दां चार्जीस लागता आमकां. आनी एक सादी ऑर्डर आसत जाल्यार एक 100 भितर 200 भितर सुद्दां चार्जीस लागता. सो हे आमकां कशें ओन पे करचें पडटा. सो त्या कस्टमराक हांव कितले दीस जाले सांगता, बट मागीर म्हाका हे अजिबात आवडना. कोणा कडेन स्वताचे पयशे मागपाक जाय, म्हाका हे लायक ना. कळ्ळें न्हय की दी 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 करून हे म्हाका अजिबात लायक ना. आनी मागले सुद्दां जाल्यार मागीर कोणी रॉंग वेन घेवं शकता. बट हांव म्हाज्या मेहनतीचे पयशे मागता, दुसऱ्यांचे पयशे मागना, बरोबर ना. सो थोडे जाणी हे समजपाक जाय की बाबा ऑर्डर रिसीव जाली, एटलीस्ट सुप्रियाक अपडेट दिवपाक जाय की ऑर्डर पावली म्हणून, एटलीस्ट तेजो पेमेंट करपाक जाय. थोडी जाणां पेमेंट पे करतात, कळ्ळें. आनी मागीर वॉट्सॅपार मेसेजीस सुद्दां अवॉयड करतात. सो हे कळ्ळें आसतलें तुमकां. डिटेल्सान हांवें क्लियर केल्या आयच्या विडियोत. सो एंडाक एक्सपिरियन्स सुद्दां सांगतलें. तेज्या मागीर आतां हांव सगळे पॉयंट म्हाजे क्लियर जाल्ले आसा. आतां म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाका एक्सपिरियन्स कसो येयला म्हाज्या धाकट्याशा बिजनसान. धाकट्याशा बिजनसान म्हटल्यार चड म्हाका टायम जावना, म्हटल्यार ऑलमोस्ट सांगपाक गेल्यार वर्स सुद्दां जावंक नासतलें आमी धाकटोसो बिजनस स्टार्ट केलें. तोय बीन तुमकां लागून पॉसिबल जालो. तुमी रिक्वेस्ट केली की मसालो सुप्रिया आमकां जाय जाय, तेका लागून ते गोश्टी पॉसिबल जाले. आनी अशेंच आमी म्हणटा तशें मागीर सुपर मार्केटान बीन मसालो घालपाचे ट्राय करतले. बट आतां पर्यंत जो एक्सपिरियन्स येयला तो खूब बेस्ट येयला. खुबश्यो गोश्टी हांव संजय ह्या हितूनसून शिकली. आमी स्वता ऑर्डरी वचून रातची 9 जाली 10 जाली तरी मडगांवां ऑर्डरी घातलेले आसा. थोडे म्हाज्या व्ह्युअर्सांक सुद्दां खबर आसा 8 जाली 8:30 जाली तरी आमी तेंगेरूच ऑर्डर घालताली. आनी हितून खुबशीं जाणां कन्सर्न सुद्दां आसली, सुप्रिया इतले रातची ऑर्डरी घालूं नाका गो, कारण पावस पडटा, तुमी इतले रातची इतली ट्रॅवल करता, अशें खुबशे म्हज्या व्ह्युअर्सांनी म्हाका सजेस्ट केलें, एडवायस दिली. सो तेज्या उपरांत हांवें बंद सुद्दां केलें. म्हटल्यार लॉंग पडटाले भरपूर ते. बट बरो एक्सपिरियन्स गावलो आमकां. सगळ्यां कडेन फेस टू फेस वचोन ते मसाल्या रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दितालें हांव की अशें अशें करा, तुमी अशें अशें यूज करा, असो स्टोर करा. खुबशे एक्सपिरियन्स बरो येयलो म्हाजो. बट 1-2% हांवें जशें सांगलें की पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम करताली, तेका लागून मातशेंशें हें जालें. बाकी ओवरऑल एक्सपिरियन्स खूब बरो आसा. खूब जाणां बरे तरेन रिव्यू सुद्दां दिता, यूज करून रिव्यू दिता. कारण महाराष्ट्रान मसालो घातलेलो आसा आमी, गुजरात, हैदराबाद, आफ्रिका सुद्दां गेल्लो आसा, UK, अशे तरेन आमचो मसालो बरे तरेन गेल्लो आसा. आनी खुबश्यो गोश्टी शिकोवंक गावता. आनी प्लस एक्सपिरियन्स खूब बरो आसा म्हाजो. सो तुमकां कळ्ळो आसतलो. बाकी पेमेंट बिजनसान अप डावन हे गोश्टी चालूच आसता. बट लॉस आमकां तसो आजून पर्यंत हे जावंक ना. लॉसाचो एक्सपिरियन्स तर येवंक ना. आमी आजुनूय गोश्टी शिकता, कशें कितें चेंजीस करपाची ट्राय करता आनी करतली बी. सो तुमचो सपोर्ट असोच आसा न्ही. मागीर कॉन्टेक्ट नंबर दिता. जेणे कोणी आजून ऑर्डर करूंक ना मसाला जाल्यार करूं शकता. मल्टीग्रेन आटा जे आसा ते आतां मेळटले, कारण पावसान तर पॉसिबल नासलें. पावसान तांदूळ, गंव हे सगळे गोश्टी सुकोवपाक जायना ना. बट आतां सुकोवपाक सगळें बरें आसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आतां येता हांव कमेंटाचेर. सो कमेंट जो आसा तो तुमकां स्क्रिनीचेर हांगसर दाखयता. सो तो तुमी रीड करा आनी हांवूय तुमकां एक्सप्लेनेशन दिता तेजें. ओके. सो सगळ्यात पयलीं तुमी तो कमेंट जो आसा तो रीड करा. सो तेजे फुडें हांव तुमकां सांगता. ओके. सो गायज तुमी रीड केलेच आसतलें. तर ही जी मेसेज आसा न्हय ती म्हाका वॉट्सॅपार केल्ली आसा. सो ती आतां हांव तुमकां रीड करून दाखयतलें. ऑलरेडी तुमी रीड केला आसतलें, तरी बट हांव तुमकां रीड करून दाखयता. सो Supriya, how is you, mom, and you keeping? I don't know why you don't reply or answer my call. You give all excuses. 1 minute call, no one call for hours. You think that you are celebrity? Sorry to say, but I go out of my way to call you. It's your wish. सो एक सादोसो मेसेज तुमकां हांवें हांगसर दाखयला आनी रीड केला. सो अशे बरेच मेसेजी आसा जे हांवें तुमकां दाखोवना. हेज्या फुडें सुद्दां मेसेजी आसा. सो हो जो मनीस आसा, एक्चुली मनीस म्हटल्यार ही बायल आसा. ओके. सो ही एक बायल आसा आनी ती एक्चुली म्हाका कॉल करताली. केन्ना कॉल करताली? जेन्ना शिफ्टिंग
मेजर शिफ्टिंग म्हाजी चालू असली तेन्ना ही बायल म्हाका कॉल करताली आणि हेच्या पयलीं आमचे कॉन्टेक्ट जाल्ले आसा आणि हेच्या पयलीं तिका हांवें ऑर्डर सुद्दां वचून मडगांवां दिल्ली आसा. ओके, सो बऱ्या तरेन म्हटल्यार तिचें अशें आसता आतांच न्हय, तिचे हांवें खूब फावटी हें पळयलां जेन्ना हांव तिचो कॉन्टेक्ट रिसीव कॉल रिसीव करिना, हांव तिका रिस्पॉन्स दिना तेन्ना अशे मॅसेजी करता ती. आनी तिने आतां कितें म्हणलां, सेलिब्रिटी बरोबर, जायते ब्लॉगर हे गोष्टी फेस करता, सो हांवूय हे गोष्टी फेस करता एक्चुअली, कळ्ळें. सो शिफ्टिंगेच्या टायमार न्हय ती म्हाका कॉल करताली तेन्ना हांवें तिका ऑलरेडी सांगलेलें, पळय आंटी शिफ्टिंग म्हाजी मेजर चालू आसा, सो हांव 1-2 वरां कॉलार रावूंक शकना और कॉल रिसीव करूंच शकना, कारण म्हाजी इतली शिफ्टिंग चालू आसली. प्लस त्या शिफ्टिंगेन इतलो जीव जॅम जातालो की कोणाची कॉल खंय, कोणाची मेसेज सुद्दां पळोवपाक येनासलो. हांव कशे व्हिडिओ घालताले, कशे पोस्ट करताले, इवन त्या टायमार कमेंट सुद्दां रिप्लाय दिवपाक म्हाजे कडेन पाशन्स नासले, इतले जीव जॅम जातालो. सो हांवें तिका सांगलां शिफ्टिंग जाली, शिफ्टिंग जावन सुद्दां खुबश्यो गोष्टी अरेंज करपाच्यो आसता. जेंकां जेंची शिफ्टिंग जाता या जी घर शिफ्ट करता या कितें तांकां खबर आसतलें हें कितें आसा. जेंकां कांयच खबर ना न्हय तांकां कांयच खबर नासता, ती असले उलट पुलट शब्द कोणेक कशें कमेंट करता, कारण तांकां न्हय फरक पडना दुसऱ्याक कितें हेचेर इफेक्ट जातलो या कितें. म्हाका एक्चुअली हेचेर इफेक्ट जायना, कारण ही आतांचीच न्हय, हेच्या पयलीं सुद्दां त्या मनशान अशेंच म्हाका हें केल्लें आसा. कित्याक वरसून आतां तुमी सेलिब्रिटी म्हटलां तर हय, हांव म्हाका सेलिब्रिटी समजता, म्हाज्या घराचें हांव सेलिब्रिटी आसा, म्हाज्या ओन फॅमिलीन हांव सेलिब्रिटी आसा. ओके, सो ब्लॉगर म्हणून अशें ना की हांव ऑल द टायम कॅमेरात आसतलो म्हाज्या हातीन, ऑल द टायम मोबायलूच आसतलो. ब्लॉगर सुद्दां एक मनीसूच आसा आनी तो मनीस बॅक कॅमेरा खुबशे कामां आसतात. ओके, ब्लॉगर म्हणून अशें ना की सगळीं कामां आमची ऑटोमॅटिकली सगळीं जाता, सगळ्या फुड्यान येता अशें गोश्टी ना, आमकां तें करचेंच पडटा. आमी एक कॉमन मनीस आसता, ब्लॉगर म्हणून कितें व्हडले सेलिब्रिटी ना आमी. थोड्या मनशांक रियली कळना आनी जो तो कमेंट हो एकूच तुमकां मेसेज हांवें हांगसर दाखयला, तेज्या मागीर बाकीचे तिजें म्हणणें अशें आसा एक्चुअली, तेज्या मागीर सुद्दां म्हाका तिणी मेसेजी केला ते हांव आनी दाखयना, कळ्ळें. तिजें म्हणणें अशें आहा की तुमी तर तुमकां सेलिब्रिटी समजतात, आमी तुमकां सबस्क्रायब करता, आमी तुमकां शेअर करता, लायक करता, म्हणून तुमी एक्चुअली एन्जॉय करता. बाकीचे जे ब्लॉगर आसा बाकीच्या ब्लॉगरांकूय तिणी इनवॉल्व केल्ले आसा, कारण ती एक्चुअली अशी आसा उलोवपाक जाणा. सो तिजें म्हणणें अशें आहा की आमी तुमकां तुमचे व्हिडिओ पळयता, तुमकां शेअर करता, तुमकां लायक करता, म्हणून तुमी एन्जॉय करता, तें हांव एक्सेप्ट करता. कारण इतली जाणां तुमी टायम काडून आमचे व्हिडिओ पळयता, खरेंच खूब हे म्हणटा तशें प्रत्येक आपल्या लायफान बिजी आसता, सो तेतूंतसून टायम काडून आमचे व्हिडिओ पळोवपाक सुद्दां खूब हे आसा, कारण इतली बिजी आसता प्रत्येक आपल्या लायफान. सो आमकां लागून तुमी स्वता टायम काडटा आनी व्हिडिओ पळयता, तेका लागून खरेंच थँक्यू. बट जर आमी कॉल रिसीव करिना और मेसेज रिप्लाय दिना म्हणून कितें आमी ब्लॉगर जे आसा ते वायट आसता. खरें सांगूंक जाल्यार म्हाका तितले फोनाचेर उलोवपाक आतां अजिबातूच लायक ना, कारण थोडीं मनशां अशीं आसा जी कॉल करतात आनी पर्सनल गोश्टी सगळे विचारतात, धवळून विचारतात. सो तेका लागून हांवें तें अवॉयड केलां, म्हाका कोणाचे कॉल अटेंड करपाचे ना. जे कोण म्हाका कॉन्टेक्ट करता मेसेज करपाचे, हांव रिप्लाय दिता, बट कॉलिंग नाका. कॉलिंग म्हाका हांव स्वता म्हाज्या कजनांक कॉल करना, स्वता म्हाज्या घरांतल्यान कॉल करना, कोणाच्या कॉन्टेक्टान रावना, म्हाका आवडत ना कोणाच्या कॉन्टेक्टान रावप. हांव एक सादो कॉल करता, तो बी संजयाक कॉल करता, जस्ट एक तेका कॉल करता, बाकी कोणाक खंयच्या कजनाक ना, खंयच्याच म्हज्या फॅमिली मेंबराक ना. सो म्हाका ते पयलीं लायक आसले फोनार उलोवपाक, आतां ते बग करपाक फोनाचेर कॉल केलो, उलयले 1 वर अर्दें वर, तें आवडना. आनी तेच्या वयर जेन्ना पासून म्हाका ते पर्सनल गोश्टी लोक विचारपाक लागले फोन करून तेन्नाच्यान तर हांव ते फोन कॉल जे आसा ते अवॉयडूच करता, म्हाका नाकाच ते भानगडी. कारण थोडे अशे आसता जाणां जे कॉल करतात आनी बाकीच्या ब्लॉगरांचे कंपॅरिजन करतात. हां, तो ब्लॉगर न्हय असो न्हय, तो ब्लॉगर हे दाखयता न्हय, तो ब्लॉगर अशें करता न्हय, तशें करता न्हय, अशें सुद्दां कॉल्स येयल्ले आसा. आनी हीच ती मनीस आसली जी म्हाका कॉल करून
बाकीच्या ब्लॉगरांक सुद्दां हेच्या पयलीं कंपॅरिजन करून हे केल्लें आसा आनी ही ती मनीस आसा जी हांव एक्चुअली मडगांव ऑर्डरी दिवपाक गेल्लें ऑर्डरी दिवपाक वयता तेन्ना हांव एका मनशा कडेन 2-2, 3-3 वरां तर रावूंक शकना कारण म्हाका ऑर्डरी कंप्लीट करूंक जाय आनी पेडण्यासून मडगांव वचपाक कितलें डिस्टन्स आसा तुमकांय खबर आसतलें सो आमी इतली जीव जॅम जावन येतालीं जाणां आमी खंयच रावनासलीं हॉटेलान सुद्दां जेवपाक आमी रावनासलीं आमी कितें व्हरतालीं टिफीन ऑर तें खातालीं नाल्यार उदक पिवन आमी ते ऑर्डरी कंप्लीट केल्ले आसा सो तिजें अशें म्हणणें आसलें की तुमी येयली ऑर्डर दिली पूण आमगेर तुमी अजिबात येवंक ना आमी तुका जेवण रांदून दवरलेलें तुवें आनी संजयान म्हाजें जेवण इतलें पेड्यार केलें हें सुद्दां हिणी उलयल्लें आसा बट हांवें एकदांय व्हिडियोन सांगूंक ना बट एक मनीस इतली लिमीट क्रॉस करतना की आमकां हें उलोवचें पडटा एक्चुअली हांवें तिका तेन्नाय सांगूंक नासलें की आमी जेवपाक येतलीं म्हाका दुसऱ्यांक त्रास दिवपाक अजिबात लायना फर्स्ट ऑफ ऑल हिणी स्वता म्हाका कॉल करून तुमी मडगांवां येवन गेली बट आमगेर जेवंक ना तुमकां लागून आमचें इतलें जेवण पेड्ड्यार जालें तुमी अशेंच करता हे खुबश्यो गोश्टी ती उलयली सो अशा मनशांक कशें रिप्लाय दिवपाचें आनी कशें हँडल करपाचें म्हाका तर कांयच कळना ब्लॉग बी करूं शकना ब्लॉग केलें जाल्यार म्हणटली तुमी ब्लॉगर आसात तुमकां एटिट्यूड येयलो अशें उलयता सो आतां होच कमेंट पळया सेलिब्रिटीचेर पावली आमी सेलिब्रिटी ना आमी हांव जाल्यार सेलिब्रिटी खंय हांव कॉमनूच मनीस आसा ब्लॉगर आसले तरी आमी कितें व्हडलें हें करिना सो हांगसून चिता न्ही भैया रियली सिरियसली अशें एकूच मॅसेज दाखयला हांवें तिचें नांव सुद्दां हांव शो करचें ना बट हीच बायल आसतली जी बाकीच्या ब्लॉगरांक सुद्दां कमेंट करता आसतली ऑर मॅसेज सुद्दां करता आसतली हीच आसतली ती शुअर हेच्या पयलीं सुद्दां अशेंच बॅड कमेंट ऑर बॅड मॅसेजी करताली सो तूं हो व्हिडिओ पळयतात आसतली पण म्हाका कांय फरक पडना कोणी कितें नॅगेटीव म्हटलें या कितें म्हटलें म्हणून कारण तुमी सगळ्या ब्लॉगरांच्या कमेंट बॉक्सान वचून नॅगेटिवूच थोडी जाणां आसता ती रियली नॅगेटीव कमेंट करपाकूच आसता सो असो आसलो आयचो व्हिडिओ बाकी हांव जर कॉल रिसीव करिना जाल्यार हांव वायट मनीस अशें तुमी समजता जाल्यार तुमी तशें समजूंक शकता बट हांव बॅक कॅमेरा सुद्दां खुबशे कामान बिजी आसता ब्लॉगर जालें तरी पर्सनल आमचो पेपर वर्क आसता या घराचें काम आसता या भायलें काम आसता या कितें हाडूंक जाय कितें करूंक जाय ग्रॉसरी हाडूंक जाय हें हाडूंक जाय तें हाडूंक जाय आमकां वचूंक जाय आमी ब्लॉगर आसा म्हणून कितें आमकां फुड्यान येयनात ते गोश्टी कळटा बाकी आनी कांय एक्सप्लेनेशन दिवपाचें ना म्हाका ओके सो कळ्ळें आसतलें हे एक कमेंटार म्हाका उलोवपाचें आसलें कारण खूब दीस जालीं एकदम विचित्र कमेंट करता हे करता मॅसेजी करता सो तिका ब्लॉक सुद्दां करूं शकना ब्लॉक केल्यार म्हणटली सुप्रियाक आतां एटिट्यूड येयलो सो हेच्या पयलीं म्हटलेलें आसा तिणीच सो अशे गोश्टी फेस करच्यो पडटात थोडे सो ओके बाकी सगळ्यांक खबर आसा म्हाका कोणी कॉल केलो जाल्यार हांव रिसीव करता टायम दिवन उलयता हें खबर आसा जी बी म्हाका कॉन्टेक्ट करतात तांकां खबर आसतलें की हांव कशे तरेन टायम काडून उलयता कितलो वगत उलयता हें खबर आसतलें तांकां बाकी कोणाक कितें एक्सप्लेनेशन चड दिवपाचें ना ऑलरेडी खूब एक्सप्लेनेशन हांवें दिल्लें आसा सो असो आसलो आयचो व्हिडिओ मसाल्या रिलेटेड कळ्ळें आसतलें तुमकां बाकी हे सगळे गोश्टी हांवें क्लियर केला आनी कितें क्वेरी जाल्यार कमेंट बॉक्सान सांगा सो हांव ती एक व्हिडिओ करून क्लियर करता ओके सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया तकली म्हजी हे जाली सामकी ह्या कमेंटान उलोवन सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करुया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन आमचं देव बरें बाय.